प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची 15वी चीट 21 ते 28 पर्यंत 21 to 28. आनी आयज कितें घडटा? जेजू थिंचोर एका ओस्तोरेक मेवता. ती जावन आसा एक सिरियो फिनिशियन, म्हणजे ती इस्रायल पोरजाची बायल न्हय, ती दुसरी बायल. म्हणजे ती जेजू कडेन देवा कडेन संबंद आसलो फकत इस्रायल पोरजेचो, आनी ती इस्रायल पोरजाची बायल नासली, ती दुसरी आहली. आनी ती येता जेजू कडेन आनी जेजूक म्हणटा म्हजी चोली बरी ना. आनी ती म्हणटा तिजे देंवचार आहा आनी तिका मातशी त्या देंवचारांतली सुटका दी. आनी जेजू कितें म्हणटा तिका? बाबणेनो, आमी जेन्ना हें उतर आयकता खरेंच आमकां दिसता की जेजू एकदम एके भाशेन तिका बरें उतरां दिना. तो कितें म्हणटा? देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घरांच्या सांडलेल्या शेल्यांक थंय धाडला म्हणटा. आनी ती म्हणटा सोम्या म्हाका पाव. आनी जेजू कितें म्हणटा? कांयच बुडिना. तेज्या उपरांत ती थंयसर परत परत जेजूक मागता आनी जेजूक तिका म्हणटा भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालपाक म्हणल्यार सारकें न्हय. असलीं उतरां जेजू ती बायलेक म्हणटा. आनी ती म्हणटा खरेंच सायबा, पूण आपल्या धोन्याच्या मेजा वेली धोन्नीर पडलेली ती कुडके सुणी खातात. आनी जेजू हें आयकतच त्या ओस्तोरेची उतरां आयकतच ती म्हणटा हे ओस्तोरे, वोडतो तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी भाव भयणीनो, ह्या नव्या करारार फकत 2 मनशांचो भावार्थ जेजू खरेंच मानता. एक तो सेंच्युरियन, तो जावन आसा रोमकाराचो एक रोमकारांचो एक सिपाही आहलो तो. आनी ताजो सेवक बरो नासलो तेन्ना तो जेजू कडेन येयलो आनी जेजून ताका ताज्या सेवकाक फकत उतरांनी ताका बरो केलो. आनी आयज ही बायल तिणें ती इस्रायलच्या पोरजाची बायल नासली, पूण तिजो भावार्थ इतलो घोट आसलो की जेजू तिका मान दिता आनी तिका म्हणटा हे वस्तोरे, वोडतो तुजो भावार्थ. आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं बातीस घेतल्या, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव आहात, आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार आहात, आमी मिसाक वता, तेर्स कोत्ता, मागणें कोत्ता, पूण आमचो भावार्थ खरेंच जेजूचेर आहा? आमी फकत मागणें कोत्ता हो खरेंच आमचो भावार्थ जेजूचेर आहा? जेजून सगळें खुरसार केलां, सगळें घडून हाडलां, बरें केलां आमकां, आनी फकत त्या उतराचेर भावार्थ आमचो आहा? ओ आमी फकत आमचें जें आमी कोत्ता, आमचें मागणें, आमचें जें बरें बरें कोत्ता आमी ताजेर भावार्थ दवरता? खरेंच जें जेजून केलां, घडलां आमकां, ताजेर भावार्थ दवरता? आनी आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल कोत्ता, आमी त्या उस्तरे भाशेन जें जेजून तिका म्हणलां तशेंच जेजून आमकां एक एकल्याक, जो आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमकां म्हणूंक जाय, आमी आयकोंक जाय जेजूच्या तोंडांतलीं उतरां. हे बाबा, वोडतो तुजो भावार्थ, ए ओस्तोरे, वोडतो तुजो भावार्थ. आनी भाव भयणीनो, आमकां जेन्ना जेजूचें कसलेंच जाय, देवाचें कसलेंच बरें जाय, आमकां जाय भावार्थ जेजूच्या उतराचेर. आयज ह्या दिसांनी जेजू संवसारांत चलो ना, पण ताणें आमकां ताजें उतर दिलां. आनी जेन्ना ताणें त्या ओस्तोरेक आपल्या ल्हान भुरग्याच देंवचारान कडून सुटका दिली, कितल्यो पेकोण्यो केल्यो, कितले मिलाग्री केल्यो, आयजूय तोच जेजू आमकां बरें करूंक सोदता, आमकां सगळी ती सुटका दिवंक सोदता. पूण कितें गरज आमकां? मागणें ना, जाय आमकां भावार्थ. आमी जेन्ना आमचें मागणें भावार्थान कोत्ता, देवाच्या उतरा प्रमाणें कोत्ता, तेन्नाच आमकां तें सगळें बरें आमकां फावो जाता. पूण आमी फकत मागणें कोत्ता, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका ती सुटका दी, जावचें ना. कित्याक तें जालां. जें जालां, जेजून करून घडलां, तें आमकां परतून ताका करपाची गरज ना. आमी फकत
त्या उतराचेर भावार धरून जें जेजून घोडलां जें जेजून आमकां ऑलरेडी फावो केलां कोर्सा तें आमकां आमच्या जिवितान आमकां भोगूंक आयज आमी जेजूच्या उतराचेर भावार धरुया. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या दिसांनी आमी देवाचें उतर वाचता, शिवर्तमान वाचता, खरेंच आमकां नियाळ करून ह्या देवाच्या उतराचेर आनी सद्दां दिसपट्ट्या जिवितान तें नियाळ करून तें आमी सद्दां आमी करूंक आमी पावूंक फावो आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक हांव गॉड ब्लेस म्हणटा.